येवकार हांव सुशांत गावस पळयात खबर विस्तारान। कोरोनाच्या वाडट्या संसर्गाचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जनतेक संबोधित केले। लॉकडावन व नाईट कर्फ्यू तशेंच गोंयचे शिमेर निर्बंध घालपाचो सरकाराचो कसलोच विचार नाशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले। पालिका वेंचणुको थारिल्ले प्रमाण जातल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। भौतेक हॉस्पिटलां फूल जाल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले। शेनवार मेरेन बेडांचो आंकडो वाडयतले अशें ताचें म्हणणें। नव्यान कसलेच निर्बंध घालचे नात, पूण भौशीक सभा आनी कार्यावळींचे निर्बंध घालपाचे सरकारान थारायला। हे विशींचो आदेश जिल्लोधिकारी जारी करतलो। कोरोना नियंत्रणा खातीर लसीकरण होच उपाय आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान परतून एक फावट सांगले। तेच बराबर लोकांनी आपले भलायकेची जतनाय घेवची अशें आवाहनय ताणें केलां। आमची एसईसी टीम, हेल्थ डिपार्टमेंट आणि बाकीचे कलेक्टर्स ह्या सगळ्यां कडेन उलयल्या उपरांत आमकां गोंयच्या लोकांची काळजी घेवपाच्या नुसार आमी परत म्हणजे सगळ्या जाणांक सांगत आसा की आमच्या कडेन बेस्ट ऑफ द ट्रिटमेंट फेसिलिटीज आज अवेलेबल आसा। आमी बऱ्यांतले बरें टेस्टिंग आसतलें, ट्रॅकिंग आसतलें किंवा सगळ्यो फेसिलिटीज लोकांक अवेलेबल करून दिता। बट तरी सुद्दां दुख्ख भोगता की लोक ऑलमोस्ट लास्ट स्टेजीचेर म्हणजे हॉस्पिटलायज जावपाक येता। हांव आयजूय बी म्हणजे फॉलोअप घेता आसतना आमच्या कडेन बांबोळे 180 बेड्स अवेलेबल आसा, वीच इज फूल आसा। आमी नवीन 60 बेड बांबोळे फाल्यां पर्यंत रेडी जाता। 309 बेड्स आमच्या कडेन साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अवेलेबल आसा। बेड जरी फूल आसल्यो 150 बेड आमी आनीक फाल्यां पर्यंत साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अवेलेबल करता। ESI हॉस्पिटल 210 बेड आमी फाल्यांच्यान परत एकदां सुरू करता। आमी कोवीड केअर सेंटर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आणि फातोर्डा स्टेडियम ही दोनूय कोवीड केअर सेंटरां परत एकदां सुरू केल्ली आसा। आणि परत एकदां गरज लागले जाल्यार ID हॉस्पिटल फोंड्याचेंय बी आमी हे कोवीड हॉस्पिटल म्हणून डिक्लेअर करतले। हाज्या व्यतिरिक्त म्हणजे प्रायवेट हॉस्पिटल्स जे मणिपाल हॉस्पिटल आसतले, विक्टर हॉस्पिटल आसतले, हेल्थवे हॉस्पिटल आसतले, हांच्याय कडेन फेसिलिटीज अवेलेबल आसा। हांवें आज फॉलोअप घेतलो, तितून आमचे कडेन इनफ सफिशियंट टेस्टिंग किट्स अवेलेबल आसा आणि ज्याच्या प्रमाणात आमी मॅक्झिमम आज हांव स्वता आजिलो हॉस्पिटल हांगासर टेस्टिंग करता, थंयसर गेल्लो। जेंकां आउटसायड ट्रॅव्हल करता तांकां थोडोसो त्रास जाता, कारण ताचो टेस्टिंग RT-PCR रिपोर्ट दुसरे दीस मेळटा। बट ताजी फेसिलिटीज आमी सोमार दीस पर्यंत मोबायल टेस्टिंग व्हॅन अवेलेबल करून दिता, जेणे करून तांकां रोखडेच विदीन 8 hours जो टेस्टिंग रिपोर्ट मेळपाक जाय RT-PCR तोय मेळपाची सोय जी आसा ही आमी अवेलेबल करून दितले। म्हणजे शक्यतो आमी क्रावडेड प्लेस अवॉयड करच्यो पडटल्यो। आमकां लग्न समारंभ आसतले, पॉलिटिकल मिटिंग्स आसतल्यो किंवा बाकीच्यो आसतल्यो, ह्या जाग्यार वयता आसतना मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सिंग हे मेंटेन करचें पडटलें आसता। आमी ताजी भान दवरिना। म्हाका खबर आसा, बींग अ पॉलिटिशियन हांवूय पॉलिटिकल मिटिंगेक वयता तेन्ना परत हांव सांगत आसता, बट तरी सुद्दां तें मेंटेन जायना। म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या जाणांक की सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करात, मास्क वापरात आणि शक्यतो आयज कलेक्टर्स ऑर्डर काडपाचे आसा रिगार्डिंग द इनडोर प्रोग्राम्स आणि आउटडोर प्रोग्राम्स। ह्याच्या संदर्भात काहीशी रेस्ट्रिक्शन्स म्हणजे इनडोर आणि आउटडोर दोन्ही प्रोग्रामचेर येतली। त्या खातीर पॉलिटिकल मिटींग आसतली, लग्न समारंभ आसतले, हांच्यांनी फाल्यां स्पॉट परमिशन हांकां डेप्युटी कलेक्टराचेर दिले वयतले। आमी ज्या पद्दतीन म्हटलां की आउटसायड जर आसत जाल्यार 200 लोकांची तेंच्यांनी सोशल डिस्टन्सिंग काडून, आणि इनडोर जर प्रोग्राम आसत इवन दो लग्न समारंभाचेर सॉरी टू से म्हणजे म्हाका सांगपाक खूब हें जाता की आमी लग्न समारंभ सुद्दां 5,000, 10,000 लोकांक जे इन्वायट करतात हे इन्वायट करचे न्ही, आणि लोकांनीय बी अशा पद्दतीच्या समारंभापासून मातशे थोडेशे पयस रावचे। मास्क घालपा सयत लोकांनी समाजीक अंतर दवरूंक जाय। SOP पाळिनात तांचेर खर कारवाय करतले। शेनवारच्यान दंड दिवपाची मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबयतले। कोरोनाची लक्षणां दिसून आयल्यार लोकांनी हॉस्पिटलांनी भरती जावचे अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। पब्लीक प्लेसीसचेर आमी पुलिसांक, कलेक्टरांक सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन्स दिला। फायन फाल्यांच्यान खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटली, त्या खातीर परत फायन मारता हें कोणी म्हणचें न्ही। इवन दो पॉलिटिकल मिटिंग्स म्हाजें म्हणल्यार खूब रेस्ट्रिक्टेड मिटिंग्स ज्यो आसा ह्यो घेवच्यो, कचाकच भरलेल्या हॉलांनी मिटिंगो घेवच्यो न्ही। भायरूय घेता आसतना कमी प्रमाणात लोकांच्यो मिटिंगो घेवच्यो, कारण इलेक्शन्स वीच इज अनएवॉयडेबल। इलेक्शन्स जे आसा हे टायमार इलेक्शन्स जातले, त्या खातीर एके वटेंतल्यान आमी लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें म्हणजे टेस्टिंग पासून हॉस्पिटलायज पर्यंत 100% इन्फ्रास्ट्रक्चर आज आमी लोकांक अवेलेबल करून दिला। टेस्टिंग किट अवेलेबल करून दिला, रेमडेसिवीर जे इंजेक्शन्स आसतात ती अवेलेबल करून दिल्या। ऑक्सिजन फेसिलिटीज आमच्या कडेन अबंडंट प्रमाणे अवेलेबल आसा। फक्त प्लाझ्मा डोनर्स हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता, जे कोविडांतल्यान रिकवर
रिकवर जाले तांच्यांनी प्लाझ्मा डोनेट करपाक फुडें येवचो. दुसरी गजाल आमी जे म्हणटा वॅक्सिनेशन, आमचे खूब मोठ्या प्रमाणात वॅक्सिनेशनूय कॅम्प आसा. 20 तारखेपर्यंत वॅक्सिनेशन कॅम्प चलतले. ह्या वॅक्सिनेशन कॅम्पात येवन म्हणजे 45 आनी एबाव आसा ह्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे वॅक्सिनेशन खूब मोठ्या प्रमाणात वॅक्सिनेशनूय घेवचें हाजी म्हाका रिक्वेस्ट आसा. जेणे करून दुसरी गजाल हांव सगळ्या लोकां कडेन परतूय मागता की आपलो ऑक्सिजन लेवल ड्रॉप जायसर आनी आपल्याक कंटिन्युअस 3-3 दीस जोर येता आसतना घरा कडेन कोणीच रावचें न्ही. तांकां सगळ्या जाणांक म्हणजे बेड्स ज्यो आसा ह्यो एवेलेबल आसा तेंच्यांनी हॉस्पिटलायज जावचें जेणे करून आमी तांकां बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट जी आसा ही हॉस्पिटलांत दिवपाक शकतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सेगीत 11 दीस आंदोलन करपी शेनवारा म्हटल्यार 12व्या दिसा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर दिसले नात. कित्याक तर उपजिल्लोधिकाऱ्यान मैदानच सील केल्ले. टॅक्सीवाल्यांक भितर घेतले ना कारण खंय कोविड देखून सरकाराची ही दादागिरी चल्ल्या अशें म्हणत सोमारच्यान परत थंयच येवन बसतले अशें टॅक्सीवाल्यांनी सरकाराक शिटकायला. गोवा मायल स्क्रॅप करात ही मागणी घेऊन गोंयच्या खाजगी टॅक्सीवाल्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर सेगीत 11 दीस आंदोलन केलें. पूण अचकीत शेनवारा सरकारान हे मैदान सील करून आंदोलकांक भितर येवपा पासून आडायले. तेका लागून टॅक्सीवाले खुबाळ्यात. आयकात तांचें म्हणणें. आज पर्यंत आमी कितेंच वायलेशन करूंक ना. सुशेगाद येताले, सुशेगाद बसताले, आमचो प्रोटेस्ट जालो, 5 आमी घरा वयताले. कोणाकूच बाय बाय आमी कोणाकूच कांयच केल्लें ना. सो हे आतां गव्हर्मेंटान चिंतपाक जाय. ही दादागिरी चल्ल्या. कलेक्टरा कडेन आमी एप्लिकेशन दिल्लें रिन्युअलाक. तेणी आमकां काल आपोवन सांगलें तुमचें तें रिन्युअल जावचें ना म्हणून, कित्याक लागून कोविडाच्यो केसीस वाडलेल्यो आसा म्हणून. तर आयज आमी ताका कलेक्टराक गेले, काल डेप्युटी कलेक्टरा कडेन गेले. आज सकाळीं आमी आतां कलेक्टरा कडेन गेले. तो तेच सांगता आपल्याक म्हणटा ते आनी कांय पडलें ना, कोवीड केसीस वाडल्या म्हणून तुमकां आपूण परमिशन ग्रांट करूंक शकना. तर आमी ताका म्हटलें सर अशें आसा तुजें बरें आसा. आमी म्हटलें हेल्थाचें पळयता. आमी म्हटलें इतलें बरें एज्युकेशन केलें. तेणी एप्रिशिएट केलां आमकां इतलें बरें एज्युकेशन आमी केलां म्हणून. तर आमी ताका एकूच दीस जालें की आतां कॅसिनो चालू आसा, इलेक्शनां चालू आसा, थंयसर कोवीड जावचो ना काय म्हणून. दॅट इज नन ऑफ माय बिजनस म्हणटा. दे हॅव गॉट सम परमनंट लायसन्स म्हणटा, त्या खातीर आपूण तेंचे रिन्यू करूंक शकता म्हणटा. आतां आमकां हांगासर परमनंट ना म्हणटा तो. हें रिजन म्हाका जाल्यार तेजें आवडूंक ना. कोवीड थंय जावचो ना. बरें आतां परमनंट कोणाचें आसा पळय तितल्यांकूय कोवीड जावचो ना. लायसनां कोणा कडेन परमनंट आहा तांकां. आमकांच लागतलो हांगासर कोवीड. आझाद मैदान कोणाकूय बसोंक आहलें हरशीं. आमी थंय जाय जाल्यार सगळे एसओपी पार्ट आमचे कडेन तुमी पळयलां आसतलें. आतां तुमी 11 दीस जाले आमच्या वांगडा आसा. आयज 12वो दीस. 12वो दीस एक एकदम वायट दीस हरशीं तो. तरी आसतना आयज आमी हांगा येयले आनी पुलिसांनी आमकां धांवून घातलेला. तरी आमचो पळय तो सोडलो कितें एज्युकेशन आहा न्हू तें आमी तुमकां सांगतले कितें तें. म्हटल्यार हांगासरले भुरगे आमी कोहोत कॉलअप करचे ना. आनी दुसरें आसा पळय आमचो भुरगो एकलो सुद्दां असल्यो डिस्ट्रक्टीव एक्टिविटी करचो ना. इतली आमी जबाबदारी घेतले. कित्याक आमकां लोकांक त्रास केले नाका ना ह्या पुलिसांक त्रास केले नाका. हे आतां फक्त करता तो CM आनी तेज्या वांगडा कोण मिनिस्टर आसा पळय ते तांकां नाका. हांव सांगता तुमकां आतांच सांगता ह्याच हेचेर रावन आझाद मैदाना कडेन 24 तारखेर इलेक्शन आसा म्युन्सिपालिटीचें. 25 तारखेर काय 26 तारखेर कावंटींग आसा. कावंटींग जाता ते लॉकडावन करताले. हे कित्याक करताले परत आमी परमिशन मागत म्हणून. हे आमी सरकारान आतां आमकां पळयलां. म्हणल्यार सरकारान इतलें चिंतू नाका की आमी तुमी दुफळी घालतले आनी आमी फुट्टले म्हणून. आमचो एक वोट सगळ्यांचो एकूच आसतलो मोठ्यान जावंक अरे वी वॉन्ट जस्टीस. इतलेंच आमच्या मागण्या आसा आनी कांय ना. ते उलयताले पळय हांगाच रावतले आमी. आता आम्ही कलेक्टराकडे गेले आणि कलेक्टरान स्वतः सांगला की इट इज माय डिसिजन. आपण तुमकां परमिशन दिना. 11 दीस हांवें दिले आणि तुमचे जे प्रोटेस्ट जालो तुमचो जो एजिटेशन जालो ताका आपूण रिस्पेक्ट करता. तो तुमी खूब बरे तरेन केले. ना पुलिसांक त्रास दिले ना कोणाक त्रास दिले. कसलेंच वायलेशन तुमी करूंक ना. हे एप्रिशिएट तेंच्यांनी केले. पूण ते म्हणटात की जे हॉटेल्स आसात, कसिनोज आसात, मार्केट एरियाज आसा, इलेक्शन्स आसात आनी कितें आसात ते सगळे खंय परमनंट लायसन्स आसात खंय तांकां. आनी एजिटेशन करपाक खंय परमनंट लायसन्स ना. सो आतां आमकां आमच्या फंडमेंटल रायट्स जे आसा ते सुद्दां आमकां विसरून सोडचे पडटले. ते म्हणटा की ताका जे आपल्या हक्का खातीर झगडटा ताका परमनंट लायसन्स ना खंय. म्हाका दिसता हे खंय तरी कोणे तरी तांकां प्रेशर घातला आनी ह्या प्रेशरान तांच्यांनी हे ते आमचें एज्युकेशन बंद करपाक लायला. पूण आमी
सगळे टॅक्सीकार गोंयचे आमचे सगळे टॅक्सीकार भाव भयणी हेका डिनाय करतात आणि आमचे जे एज्युटेशन आसा ते तशेंच दवरतले आमी. आनी एक सांगता तुमकां हे एज्युकेशन हांगाच सोंपचें ना. आमी आमचो लिगल एडवायजरा कडेन एडवायस घेतले आनी आमी परत सोमारच्यान हांगा परत बसतले. सोमारच्यान आमी वचत रे बसतले आमी. अस्कित टॅक्सीवाल्यांक भायर दवरिल्ल्यान पत्रकारांनी DYSPक प्रश्न केलो. ताणें कितें रजाव दिलें पळयात. They have to seek permission. They don't have permission. We don't have permission. Whatever permission they have been granted, they have copies of that. They have permission. They can peruse those copies and they can refer. Any program is there? No program. Nothing. Not a program. Any function is there? No, any other party has taken this decision. Because they said like they have given to If any other party has taken, we will not be able to know unless you find this out with the collectors or deputy collectors. No, but Azad Maidan is a place where anybody can protest, no sir? Not without permission. We require permission. We need permission. We require permission to gather in view of rising COVID cases. We require permission to gather at public places. Without permission, the gathering is illegal. गोंयच्या खाजगी टॅक्सीवाल्यांनी मिटर बसोवचे, प्रामाणीकपण दाखोवचें अशें आपणें तांकां सांगिल्लें. तांणी आयकूंक ना म्हण गोंयांत गोवा मायल्स आयली. आतां तांचो प्रॉब्लेम म्हाका लागना. उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार म्हणटा. जाल्यार मुख्यमंत्र्यान चर्चेचो पर्याय उक्तो दवरला. ह्या विशयाचेर शेनवारा उपमुख्यमंत्री आशिल्ल्या बाबू आजगांवकारान कितें सांगलें पळयात. ट्रान्सपोर्ट हांव मंत्री न्ही, चीफ मिनिस्टराक सांगपाचें आनी आमचे ट्रान्सपोर्ट पण तो मिनिस्टर काउंटर अजून तुम्ही हँड ओव्हर करूंक ना न्हू ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक. कोणे अजूनही दिवंक ना म्हणटा. आतां कितें मिनिस्टर सांगताले. ट्रान्सपोर्ट ऑलरेडी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक आन्सर केलें मरे हय ताणें आतां ऑलरेडी प्रेसाक दिल्ले मरे. हय पण आतां दिला ताणें अजून मेळोंक ना म्हणून अजून जावंक ना. मेळटलो बाबा तुमकां कितें दिसता हें स्क्रॅप जावपाक जाय कित्याक तुमच्या नांवान भोव मारता ते लोक. पळय म्हाजे सगळे टॅक्सीवाले म्हणटे म्हाजे भाव बंधू. पूण ते तुमच्याच नांवान भोव मारता. वाट लागली म्हणून तुमी. हांवें वाटलेली हय कित्याक ते आझाद मैदानाचेर हां आझाद मैदानाचेर ते हे पाडून तांकां त्रासान घायले म्हणून. पळय एक सांगता हे ट्रान्सपोर्टवाले टॅक्सीवाले म्हाका येवन मेळ्ळेले. हां हांव टुरिजम मंत्री आसतना आतां आसा पळय तो टुरिजम मंत्री आसतना म्हाका येवन मेळ्ळेले. तांकां हांवें स्पश्ट सांगलें तेन्ना की काही टॅक्सीवाले नांव पेड्यार करतात, हां लोकां कडेन पयशे चड घेतात आनी तें नांव अख्खें आमचें टुरिजमाचें पेड्यार जाता. म्हणून तुमकां म्हाजो रिक्वेस्ट की तुमी टॅक्सीक मिटर लाया, हां डिजिटल मिटर लाया. प्रामाणीकपणान हो धंदो जाता गोंयांत म्हूण सगळ्यांक पळोवन दी. हां ही गोवा मायल बिहार मायल कांय येवपाना म्हणून हां तेन्ना तांकां सांगलेलें. पण तेंच्यांनी तें आयकूंक ना. तेणी आयकूंक ना म्हणून गोवा मायल्स येयले. गोवा मायल्स आयली कारण आयकलें जाल्यार येवचें आमकां ना. येवचें नासलेलें. सारकें हें सारकें. सो रिस्पॉन्सिबल तेच म्हणटा तुमी हेका हांव लागून म्हणटा हे हें पळोवपाक. तेंच्यांनी तेन्ना केल्लें जाल्यार ही गोवा मायल्स हीच नसलेली. आज गोवा मायल्सा बद्दल कोण उलयना. हां गोंयचो एक मनीस उलयना, हो, तेच ट्युरिस्ट उलयना. हय. ते उलयतात. ते कित्याक उलयता ते. आतां तें तांकां खबर आसतलें. पण गोवा मायल्स समज येयनासलेली हेंच्यांनी समज टॅक्सीक मिटर लायला कारण गोवोरमेंटाक आनी ऑप्शनच नसलेलें पूण गोवा मायल्स हाडपाचें. आयज तेंची फामील येयल्या ते येयल्या तेची भुरगीं येयल्या. अरे सो हें तेंचे आयज 10 दीस समज जाले हें कोणूच ना पयलीं तुमी केल्लें. आतां म्हाज्या हातांत तें ना. आतां तें ट्रान्सपोर्टा कडेन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी ट्रान्सपोर्ट जे डिसिजन घेता आमकां मात- सर पूण तुमी स्टार्ट केलें आतां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन गेले म्हणून तेंच्या हातीन सोडपाचें. हय तेच्या म्हाज्या कडेन आसलें हांव कितें तरी घेतालो तेजे भितर. तुमकां कितें दिसता हें स्क्रॅप करून जाता वा जायना कित्याक काय स्टार्ट तुमी ना. केल्लें. ह्या टॅक्सीवाल्यांक अजून रिक्वेस्ट मिटर बसयात मागीर उलयात ना गोवोरमेंटाक. पूण स्क्रॅप मात स्क्रॅप करूया स्क्रॅपूच उलयता. तेजेर कशें हांव उत्तर पूण दिता. स्क्रॅप जावंक शकता ते कित्याक स्टार्ट तुमी केल्लें न्हू. आतां हें हातीन म्हाज्या ना. हेजें पूण उत्तर आतां तुका आन्सर हेजें चीफ मिनिस्टर आनी ट्रान्सपोर्ट सर पूण मिनिस्टर. तुमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूच कशें ब्लेम करूंक शकता हितून. हांव कोणा ब्लेम करना. ना पूण स्क्रॅप जावंक शकता वा ना हें. तेंचे ट्रान्सपोर्ट म्हणणें कितें. मिनिस्टर विचार. पूण तुमच्या हितून तुमकां कांय खबर आतां म्हाका कांय ना. स्टार्ट हांवें तुमी म्हाज्या केल्लें न्हू. हातान आसतना हांवें दिलें. हां. कित्याक दिलें तें तुका रिजन हय सांगलें. कळ्ळें तुका. आतां हेजें फुडलें कितें आहा तें ट्रान्सपोर्ट सो टॅक्सी ओनर्स आर मिनिस्टर. रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. हांव तेंकांय म्हणना. तेंकां सुचयलेलें हांवें हां की हें करीत जाल्यार तुमकां बऱ्या पडटलें. गोंयकार ते आमचे टॅक्सीवाले आमचेच भाव बंधू. पण काही टॅक्सीवाले तांकां फसयतात आनी तेजे खातीर नांव पेड्यार आयज ते तुमच्या नांवान भोव घालता की तेंचे हें जायना म्हाका म्हणून. कितें हांवें केलें तें केलें म्हणटलो न्ही. हांव ना म्हणना. तेणी वॉर्निंग दिला इलेक्शन लागीं पावपाचें आशेडयता म्हणून. इलेक्शनाचें सोड. इलेक्शन तें आमकां कोण लोक बरे आसले ते करतले फुडें व्हरतले.
हांव इलेक्शनाक पडलो बी आनी आयलो बी हय इलेक्शनाचे व्हडलें हांव घेवन बसना हेंच्या- पण आमकां दिसता पूण हेंची धमकी गोंयकारा लागल्या खातीर आमकां दिसता गोंयकारा खातीर आमकां दिसता टुरिजमा खातीर आमकां दिसता देशा खातीर म्हणून तांकां रिक्वेस्ट पूण केलो हे हांवें. चॅलेंज करता तुमकां म्हणून ते करू चॅलेंज ते लोकशाही भितर सगळ्यांक चॅलेंज करपाक दिसता आनी सगळ्यांनी आर चॅलेंज यू इन फेवर ऑफ देम तेंच्या हांवें मागण्यांक तुका सांगला ट्रान्सपोर्ट हे टॅक्सीवाले आमचे गोंयकार आमचे बाबंदू तेज्या खातीर तांकां हांवें रिक्वेस्ट केल्लो तुमी मिटर लाया हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता पण ते आयकना जाले पूण तुमचो एकूय मंत्री वचोन कित्याक मेवना ताका आतां हांव तांचो मंत्री न्ही पयलो आसलो मंत्री मोहीन गुदीन चीफ मिनिस्टर जे ते जालें सो पूण तेणें मोवीन गुदिनान हाडूंक ना न्हू ते मोवीन गुदिनाक रिस्पॉन्सिबल कहो अरे आतां तेच्यान घेवपाक ते डिसिजन कितें ओके तुमचो एकूय मंत्री तांकां कित्याक वचोन मेळोंक ना ते म्हणटा की तुमी गव्हर्मेंट एकलो येवंक ना ताका मेळपाक बाबा आमचो इश्यूच न्ही तो म्हाजो इश्यू न्ही तो मोहीन गुदीन आनी चीफ मिनिस्टर जे ठरयताले ते जालें ओके, तुमची- हांवें तुका रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली हां की गोवा मायल्स हांवें हाडली हां आनी हांवें तांकां पयलीं सूचना दिल्ली तुमी मिटर लाया काम जाता कंप्लीट जाल्यार टॅक्सी ओनर्सांक तुमची मागणी कितें आसतली एकूच हांव आतां ना जाल्यार ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन उलोवन आयिल्लो मायकल लोबो म्हणटा मुख्यमंत्र्यान खाजगी टॅक्सीवाल्यांच्या मुखार चर्चेचो पर्याय दवरला तांणी चर्चा करूनच हो प्रश्न सुटावो जावं येता अशें म्हजें मत मायकल म्हणटा आयकात मायकलाक I met him already, and he has said he is handling the issue. He knows, he has done the whole study on that. And जे आमचे भुरग्यांक त्रास जायनात पळय तो आपूण सुटावो काडटा म्हणटा तेणें मोवीन गुदिनो कडेन तो उलयला आनी हो इश्यू काबार जातलो म्हणून सांगला तेणें कितले दीस ही हॅज टोल्ड मी ऑल्सो टू अपील टू एवरी वन स्ट्रायक काबार कर सो तुमी कुठल्यान अपील करूंक सोदतले See, I will not, there are some members from our Kalangut constituency. आणि एकट्याशीन ना ते एक मेंबर आशीन ना त्यांनी कलेक्टिव्ह डिसिजन घेवपाक जाय चीफ मिनिस्टर इज रेडी टू टॉक टू दॅम सो तेणें सांगलां आतां म्हाका उलोवनूच हें सोल्युशन जातलें सो आतां हितून कोण ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट कडेन उलयतले सीएम उलयतले सीएम आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ओके बिकॉज आय एम द कोस्टल बेल्ट MLA I will also be there. सो आतां ही मिटींग ट्यूजडे आपयल्या पूण ते म्हणटा कितें बेगीनूच करा वाय ट्यूजडे तेजेकून पयलीं जावंक शकता दे हॅव टू विथड्रॉ द स्ट्रायक आयज डेप्युटी सीएमान म्हटलें की आपणा कडेन कांयच ना हें आतां फॉर ट्युरिजम डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन हय तेच सांगलें न्हू पूण पयलें दॅट वॉज माय फर्स्ट डिमांड टू द CM दॅट ब्रिंग इट अंडर वन डिपार्टमेंट ते दोन डिपार्टमेंट आतां एक जावन whom you think should be blamed for all this mess up now? देर इज नो ब्लेमिंग वी हॅव टू ब्रिंग सोल्युशन ब्लेमिंग गेम चड जाली ती ब्लेमिंग गेम कोणाकूच करप ना पूण फायनली सोल्युशन हाडूंक जाय म्हाजो रिक्वेस्ट आहा सगळे टॅक्सी ओनर्स जे आहा त्या स्ट्रायकाचेर बसल्या तेंच्यांनी विथड्रॉ करचे आनी इमिडिएटली टेबलार बसून हे सुटावो करचो तुमी आपयले जाल्यार टेबलार बसतले येतले न्हू ते म्हणटा वाय डे ट्यूजडे आयज कित्याक न्हू आय डोंट नो वाय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सेट ट्यूजडे बट इफ द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक आयज बसून करूंक जाता विथ CM एंड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आयज बसून करूंक जाता पूण तेणी विथड्रॉ करूंक जाय न्हू सो बट दे वॉन्ट डिस्कशन टू डू लायव्ह ते म्हणटा डिस्कशन लायव्ह करपाक जाय लायव्ह ते मागीर CMचे हें आहा डिसिजन आहा वेदर ही वॉन्ट्स टू हॅव इट लायव्ह कॅन हॅव इट एट द सोल्युशन कॉन्फरन्स सर बिकॉज ते म्हणटा स्क्रॅप करा टोटली बंद करा ह्या दिसान म्हणटा की इट कॅनॉट बी स्क्रॅप दे मायट गो टू द कोर्ट उलयल्या शिवाय जावचें ना उलोवनूच जातलें न्हू सो तेणी स्ट्रायक कॉलअप करचे येवचे उलोवचे आयज तेजेर जातलें सोल्युशन येवंक जाय कित्याक येवचें आमी CMाक सांगलें कितें सांगूंक जाय पळय गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स लसीकरण होच कोरोना नियंत्रणा खातीर प्रभावी उपाय जावन आसा देखून सर्वसामान्य लोकांक कोरोना वासीन मेळचे हे खातीर टिका उत्सवाचें आयोजन केलां बाळ्ळे शुक्रारा टिका उत्सवाचें आयोजन केल्लें ह्या टिका उत्सवात कितल्याशाच जाणांनी कोरोनाचें वासीन घेतलें आज आमच्या बाळ्ळी अण्णे पंचायतीन शांतादुर्गा बाळ्ळीकरणीच्या हॉलान हांगा आज आमी वॅक्सीन ड्रायव्ह कॅम्प जो ऑर्गनायज केल्लो आसा ताका सकाळ साकून बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा आतां पर्यंत आमचे 100
रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा आनी आनीकय 100 जातलीं अशें दिसता. हांगा जायते जाणटे लोक आसाच एक्चुली तेंचें हें वॅक्सिन घेवन पयलीं जावपाचें, पूण थोड्या लोकांक भंय दिसता म्हणून थोडे लोक फाटीं रावता, हेल्थान वचपाकय भिता. पूण आज हांगा आमी हो कॅम्प घडोवन हाडला, बरो फायदेशीर जाल्लो आसा अशें दिसता. लोक मन सोडून येयल्ले आसा इंजेक्शन घेवपाक. त्याच प्रमाणे आमी गाडयेचो अरेंजमेंट केल्लो आसा. जाणटे लोक आसल्या कारणान आमचे अण्णे वेळीपवाडा जावं देवळवाडा, खंयचे काजूवाडा, बाळ्ळी, पेनुडे प्रत्येक एरिया आसा. जशे प्रमाणे आमकां इन्फॉर्मेशन म्हणजे लोक येवपाक सोदता त्या प्रमाणे आमी लोकांक हाडटा आनी पावोवपाची सोयी करता. कितें दिसता लोक तुमची हितून केसीस वाडले कडेन आसा बाळ्ळी पंचायतीक? बाळ्ळी पंचायतीन प्रत्येक एरियेक केसीस वाडलेल्यो आसा, बाळ्ळी वाडलेल्यो आसा. आतां ते कशें आसता कळना, थोडेफार प्रमाणात समजता. सो त्या साठी लोकांनी मातशें प्रिकॉशन घेवचें, आपली स्वताची काळजी घेवची, त्याच प्रमाणे दुसऱ्याकय एडवायस दिवचो अशें म्हाका सांगून दिसता. कितें सॅनिटायज बी यूज करचे म्हणटा तो? हय, सॅनिटायझर जशें आमी पयलीं पासून जे नॉर्म्स SOPs फॉलो करतात तशेंच फॉलो करचे. दुकानांनी वता जाल्यार मातशें आपली काळजी घेवची आनी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून सामान घेवचें. अशें न्ही की मेळची ना, मुखार आसा तांकांच मेळटलें, आमकां मेळची ना, तशें कांय ना. आतां तरी कांय बंद करपाचें बी तशें कांय सरकारची योजना कांय ना न्ही तशें करून. पण तरी सुद्दां आपली काळजी घेवन बाजारात वता आसतना जावं आपल्या जॉबाक वता आसतना प्रत्येकान आपली काळजी घेवची अशें हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां. आता एक नदर पालिका वेंचणुकांचे तयारेचेर. म्हापशाचे उदरगती खातीर भाजपा प्रणीत म्हापसा विकास आघाडीक वेचून दियात, आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान आवाहन केला. पार्सेकारा सयत भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तनावडेन म्हापशेच्या वातावरणाचो नियाळ घेतलो. सिरियस आणि सस्टेन डेव्हलपमेंटा खातीर हांव सगळे डेव्हलपमेंट हांव रिपीट करना. सिरियस आणि सस्टेन कंटिन्युअस म्हापशेच्या डेव्हलपमेंटा खातीर म्हापसा विकास आघाडीच्या आमच्या सगळ्या उमेदवारांक जैतिवंत करा. तुमचो म्हापशाचो आमदार आणि कुशीकचो म्हापशाचो जोशुआ आणि कुशीकचो जेचो पोर्शन हांगा येता ग्लेन बाब आणि पार्टी हांचे हात घट करपाक तुम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या पुरस्कृत म्हापसा विकास आघाडीक समर्थन दिवचे अशें सांगणारे म्हाका किमान 5 उमेदवार आतापर्यंत मेळ्ळे. हांव सांगूं इच्छिता म्हणजे ताणें एका अर्थान आमचे यशाचेर कन्फर्मेशन करतात. पूण हांव सांगूं इच्छिता की आमचे उमेदवार हे 20 जे आमी डिक्लेअर केल्यात तेच उमेदवार भारतीय जनता पक्षाचो आणि दुसरो किंवा डुप्लिकेट उमेदवार खंयच्याच वॉर्डांत ना. हे खूब महत्वाचें आसा. ताणें मतदारांनी गैरसमज करून घेवचो न्हय. म्हाका ज्या पद्दतीन सांगता तशें मतदारांकूय सांगणारे आसूं शकता. एक म्हापशेकारांक म्हणजे हे इलेक्शन हे कोविड काळांत जाता. पयर बोर्डाच्या चेअरमनान सांगलें कोविड काळांत एग्जाम आमची जाली आनी कोणाक परीक्षा चुकली जाल्यार आमी परत सप्लिमेंटरी एग्जाम दितले म्हणून. पूण इलेक्शन हे सप्लिमेंटरी इलेक्शन जावचें ना. त्यामुळे सगळ्या वोटर्सांक जेंकां दिसता की ही टीम पुन्हा निवडून येवंक जाय, शेवटचो एक वर जे आसा ते कोविड इन्फेक्टेड वोटर्सां खातीर आसा. त्यामुळे 4 पर्यंत आपले मतदानाचो अधिकार जो आसा तो पूर्ण करूंक जाय. एक स्पेसिफिक ह्या सगळ्यांचे महिला खातीर जे चेअरमॅनशीप हे फाटी आरक्षीत आसा तो कंटिन्युअस तुम्ही 5 वर्सां तो कोणी जा कोणी इलेक्ट जाले त्याला तुम्ही कोणी चेअरपर्सन करा पण तो 5 वर्सां खातीर कंटिन्युअस तितले काय सगळ्या म्युन्सिपालिटीनी ते कशें आसता पळय. आनी प्रत्येक वेळार कशें आसता की प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक नगराध्यक्ष जावपाक जाय. प्रत्येकाचें एक हें आसता आनी आमचो प्रयत्न आसता की शक्यतो एक 2 जाण 3 जाणां भितर सगळ्यांक एडजस्ट करचें असो एक प्रयत्न आसा. ते कशें आसता की सिंबॉलाचेर ज्या वेळाचेर निवडणूक लडयता. आतां आमी समजा जिल्हा पंचायती सिंबॉलाचेर निवडणूक लडयली आनी त्या वेळाचेर स्पेसिफीक तुका एकच दिलो म्हणून अशें करपाक जाता. पूण आतां कशें आसा की म्युन्सिपालिटी भितर प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक मेळूं जाय म्हणून. पूण आमचो प्रयत्न आसा कमीत कमी बाकीच्या भशेन तरी आसना. आमचें एक पॅनल आसल्यामुळे आमचो शक्य तितलो प्रयत्न आसतलो की स्थिर दिवपाक जाय. स्थिर जें शासन जें आसा हें दिवपाक जाय. आमचो डेफिनेटली प्रयत्न आसतलो. कुशीच्या 6 राज्यांनी लॉकडाऊन केला. थंयचे लोक गोंयान येवपाक सोदतात. तशेंच कुंभमेळ्यात 1200 परस चड जाण पॉझिटिव्ह सापडल्यात. तेवूय गोंयान येवपाचे आसात.
तांकां 15 दीस क्वॉरंटायन करात गोंय महिला काँग्रेसीन सरकारा कडेन मागणी केल्या. गोंयांत येवपी पर्यटकांची कंपल्सरी RT-PCR तपासणी करपाक जाय अशें गोंय काँग्रेस महिला अध्यक्ष बिना नायकान मागला. ह्या संदर्भात तांणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक निवेदनय भेटयलां. मुख्यमंत्र्यान आमच्यो मागण्यो चालीक लायतलो अशें उतर दिल्ल्याचें तिणें मिडियाक सांगलें. पळयात. पळय बाउंड्रीज पळय आसा गोव्याची, थंय सगळे RT-PCR कंपल्सरी करपाक जाय. जेन्ना जेन्ना ट्युरिस्ट भितर येता वेगवेगळ्या स्टेटांतल्यान, कित्याक आतां आमकां खबर आसा की 6 स्टेटांत लॉकडावन जालेलें आसा, तर खुबशे लोक त्या स्टेटांतले गोंयाक येवपाक सोदता. म्हणून बाउंड्री कडेन म्हणजे चॅकपोस्टा कडेन कंपल्सरी RT-PCR हे केलेंच जावपाक जाय आनी मागीरच त्या ट्युरिस्टांक भितर घेवपाक जाय. तितलेंच न्ही, आमी इतलें सांगितलें का बारीक बारीक जे रस्ते आसा ते सुद्दां तुमी सामके सील करपाक जाय आनी थंय सुद्दां विजिलंट अशें रावपाक जाय. दुसरें जे हल्लीच कुंभमेळा जो जालो आसा थंय 1200 पेक्षा चड कोवीड पॉझिटिव्ह लोक मेळ्ळे. तर आतां जे कोणी कुंभमेळ्यांतल्यान गोंया परत येवपाक सोदता किंवा भायरच्या स्टेटांतले जे गोंयाक येवपाक सोदता तांकां कंपल्सरी 15 दीस क्वॉरंटायन हे करपाकच जाय अशें म्हणून आमी CMाक सांगितलें. कित्याक दिसन दीस कोविडचे केसीस खूब वाडत आसा, म्हणून ही प्रिकॉशन घेवपाक आमी तांकां सांगितलें आसा. तिसरें, आत्ताच आमी तुमकां खबर आसा की 2 दिसां पयलींच्यान आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज म्हणजे नॉर्थ एंड साऊथ दोगी कडेन आमी मास ड्रायव्ह सुरू केलेली आसा. जागरूकता अवेरनेस ही लोकांक मध्ये जावपाक जाय की मास्क इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दॅट ईच अँड एवरी वन ऑफ अस शूड वेअर अ मास्क अँड दॅट टू अबव नोज. तुम्ही म्हणटले हांव उलयता तेन्ना मास्क घालना, पण हांव जर तुमच्या कडेन उलयता तेन्नाच फक्त बाकी सगळ्यांनी मास्क घातलेलो आसा. आमच्या बायलांनी हे तुम्ही पळयतले, पण तुमच्या कडेन उलोवपाक जाय, आमच्या ज्या संवेदना आसा ती लोकां पर्यंत पावपाक जाय म्हणून हांवें मास्क काडलेलो आसा. आनी सगळ्यांक लोकांक हांव इतलेंच अपील करता की वेअर युअर मास्क अप टू नोज, नाका सकयल मास्क घाल नाका. आनी प्रत्येक जणांनी जर कोणाक जोर येता तर इमिजिएट तुमी हॉस्पिटलायज जावपाक जाय किंवा टेस्ट करून RT-PCR टेस्ट ही करपाकच जाय कंपल्सरी. एक RT-PCR टेस्टाक समजा थोडे पयशे लागता, पण दॅट विल सेव युअर लायफ अँड दॅट इज वॉट वी आर ट्रायंग टू मेक अवेअर द पीपल ऑफ गोवा. आणि माझ्या बरोबर ही आमची सगळी महिला आसा, ही सगळी म्हाका बरोबर माझ्या बरोबर ड्रायव्हाक सगळी कडेन येता. स्पेशली आमी त्या जाग्यार वता ज्या जाग्यार खूब गर्दी आसता, जशे मार्केट प्लेस, टुरिस्ट बिचेस, अशा जाग्यार आमी वता आनी मास ड्रायव्ह ही सुरू केलेली आसा. आमी गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसच्या तर्फे आमी मास डिस्ट्रीब्यूट करता. CM has assured us that he will take all the measures that we have mentioned in our memorandum and he will do the needful immediately. He will take the steps immediately. That's what he said. 12वीच्यो परीक्षा फुडें धुकल्ल्यात, जाल्यार 10वीच्यो बोर्ड एग्जामी रद्द केल्यात. तेका लागून उच्च माध्यमीक विद्यालयाची भुरगीं घुस्पल्यांत. कोरोनाची फाटभूंय घेतिल्ली ही सरकारी जत नाय, ताचेरय बिना नायकान भाष्य केलां. पळयात. Concerned if they have, as you say, that they have been asked to go for a vaccine drive and at the same time they have to conduct the examination. I'm not 100% sure which are the teachers, whether they are the teachers of whose students are answering 10th or 12th. I'm not aware of it, but if it is so, then I think those teachers whose students are answering for 10th and 12th board examination, they should not be asked to go for vaccination. But the teachers who are teaching to the primary classes and where the students are not going to the school, perhaps they can take up this job because this is like a social drive. We have whatever the job perhaps the government gives us, that they can handle it. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स. आणि आयचे हे खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.